न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेतात। तर आयचे दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणून घेवया। तर सगळ्यांत पयलीं आमचो न्यूज अँकर गौरीश हाचे कडल्यान आनी त्याने आयज खंयची बातमी केला ती जाणून घेवया। आयज चिंबला हांगा जी ग्रामसभा जाली तातूंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चिंबलाच्या ग्रामस्थांनी आपले मुद्दे मांडले आणि ही ग्रामसभा बरीच तापली। सुरवेक आमी जेन्ना ही ग्रामसभा पळयली तेन्ना अवकाळी पावसाच्या जोरांत नेटान ग्रामसभेत पावस गळटात आसतना हे दृश्य आमच्या नजरेक आयले। त्याच्या उपरांत ग्रामस्थांनी जे प्रश्न विचारीत ग्रामसभेक आणि पंचायतीक धारेर धरले ते म्हटल्यार अशें की प्रशासन स्तंभ हे मुखेलमंत्र्यान घोशणा केलेली की चिंबला हांगासर येवपाची आसा। ताचे वयल्यान ग्रामस्थांनी पंचायतीक प्रश्न विचारले। ताचेर पंचायतीचे आणि सरपंचाचे म्हणणे अशें आसा की प्रशासन स्तंभा विशीं आजून आपल्या कडेन कांयच कागदोपत्री व्यवहार जाल्लेलो ना, त्याच्या खातीर आपूण तुमकां म्हायती दिवपाक शकना। जेन्ना आपल्या कडेन हाची अधिकृत म्हायती आसतली तेन्नाच आपूण हाचेर उलोवप करतलो आणि हाच्या बद्दल तुमकां सविस्तर कळयतलो म्हणून ताणें सरपंचान ग्रामस्थांक सांगलें। त्याच बरोबर पंचायत चिंबला हांगासर जी समस्या आसा उदकाची समस्या म्हणूं येता किंवा कोयराची उप्रासपी समस्या जी आसा ताचेर त्याचो योग्य निवाडो करून तो सुटावो करपाची मागणी थळाव्यांनी केली। जो मेरेन हो विशय जाग्यार घालिना तो मेरेन तुमी मेगा प्रकल्प कशें कितें हाडपाक शकता अशें म्हणीत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पांक लेगीत खर विरोध केलो। आणि दुसरो प्रश्न म्हणजे असो की पावसा पयलींची जी प्री मॉन्सून कामां आसा ती चिंबला हांगासर जावंक ना हाचेर सुद्दां ग्रामस्थांनी उजवाड घातलो आणि हाचे वयल्यान ही चिंबलाची ग्रामसभा बरीच तापली। तर चिंबला जाल्ले ग्रामपंचायतीत ग्रामस्थांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केला। तशेंच भोमा पंचायतीची आयज ग्रामसभा जाल्ली देखून राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयाचेर सरकारान जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन पंचायतीन सरकाराच्या कसल्याच कार्यावळींनी वांटेकार जावचे न्हू। पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचे बहिष्कार घालपाची मागणी करीत भोमा पंचायतीन तसो थारावूय आयज पास केल्लो आसा। तशेंच फुडें आमी आतां ऐश्वर्या कडल्यान ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज आयतार आशिल्ल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयज ग्रामसभा जाली। आयज कोरगांवची ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेत कोरगांवची बायोडायवर्सिटी कमिटी आशिल्ली ती कांयच काम करिना, ताकून जी ती कमिटी आहा ती बरखास्त करची असो तेंच्यांनी थाराव पास केलो आसा। आनी तहत दुसरें म्हणजे कोयर मागीर बेकायदेशीर बांदकाम आनी रस्त्याक पडिल्ली फोंडकुलां हाचेर तांच्यांनी चर्चा केलेली आसा। आनी एक तांच्यांनी आनी हे एका सरपंच नाशिल्लो की ताणें आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्यान आता जो थंयचो उपसरपंच आता ताच्या अंडर ही ग्रामसभा जाल्ली आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे सध्या पावस पडटा त्या लागून आतां चडशे अपघातूय जावपाक लागला। केरी खांडेपार महामार्ग आतां सध्या अपघाताचो क्षेत्र म्हणून वळखपाक लागला। थंयसर दिसान दीस अपघात वाडतूच आसा। काल राती एक MRFची बस पणजेच्यान MRF कंपनीन वयता तेन्ना तिच्या फुड्यान एक गोरवां आयली आनी तेणे तिची अपघात जावन ती डिवायडराचेर धपको दिलेलो आसा। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना। तशेंच तिसरी जी बातमी म्हणजे गोंयांत सध्या आतां पावस पडपाक सुरू आशिल्ल्यान खुबशे जाणां लोकांची जीण ती विस्कळीत जाल्ली आसा। पेडण्या तांबोसे हांगा सायल्याचें झाड पडोन घराचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा। सुदैवान थंयसरूय कोणाक
त्या वेळार घरान कोण नाशिल्लो, कोणाक कांय जावंक ना. तशेंच जो मॉन्सून जो जून 5 मेरेन येवपाचो आशिल्लो पावसाचो हंगाम तो आयच्यानूच सुरू जाल्लो आसा. ह्यो साबार बद्दल तुमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. हय, ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. फुडें या संजना कडेन आनी ताणें खंयची बातमी केल्या ती जाणून घेवया. अंदू गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाला. सादारणपणान प्री मॉन्सून पावस वर्सुकी पावसाच्या फकत 3.6% आसता, पण अंदू सरासरी परस 9.83% अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. हरशीं गोंयांत दर वर्सा मार्च, एप्रील, मे ह्या काळान 40.16 मिलीमीटर अवकाळी पावस पडप अपेक्षीत आसता, पूण अंदू 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. तशेंच राज्यांतल्या चडशा हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमिटरा परस चड पावसाची नोंद जाल्ली आसा. आनी जितलो अवकाळी पावस अंदू वर्सा गोंयांत पडला तितलो पावस फाटल्या 2-3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना अशें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचे आदले शास्त्रज्ञ डॉक्टर M.R. रमेश कुमार हांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच दुसरी बातमी, उदकाच्या सुवातांचेर बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळचे खातीर 24 मे ते 24 जुलय ह्या काळांत उत्तर गोंयांतल्यो तळी, न्हंये, मागीर घसघशे तशेंच मायनींग पिट्स आसता आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घाला असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काल काडिल्लो आसा. संजना आमकां म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा ती 7 वरांचेर पळयात. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती न्हय जाल्यार प्रशासनूच जापसालदार आसा अशें देवस्थान समितीन आरोप केल्लो आसा. देखून दुर्घटनेंत मरण पाविल्ल्या दर एकल्याक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय आर्थीक मजत करतले अशें देवस्थान समितीन सांगिल्लें आसा. आयज तांची बसका जाल्ली. तशेंच आतां आमी फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. फाटली सुमार 17 वर्सां जाल्ली आसा कुंकळे उद्देगीक वचणुकेत जो कोयराचो डंप उडयल्लो, धोकादायक कोयराच्या डंपाक लागून थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ह्या डंपाचेर जी पळय ताडपत्री धापिल्ली ती सुद्दां आतां पावसान पिनिल्ल्या कारणान म्हणजे जे धोकादायक रसायनां आसा त्या कोयराच्या डंपात ती व्हांवन खंय तरी उदकाच्या स्रोतांत मिक्स जातात आनी हाकाच लागून थळाव्यांची मागणी आसा की बेगोबेग हो जो कोयराचो डंप आसा जो फाटल्यो 17 वर्सां जाली हाका लागून उदकाचे स्रोत जे आसा ते सामके दूषित जाल्ले आसा. देखून बेगोबेग हाचो विरो लावपाची मागणी तांणी केल्ली आसा. तशेंच दुसरी बातमी म्हळ्यार अंदूचे शिक्षणीक वर्साक सुरवात 4 जुनाच्यान सुरवात जातली. अशें आसतना एके वटेन राज्यांत आतां अवकाळी पावसान जी आसा ती हजेरी लायिल्ली आसा. अशें आसतना भाटलेंतले जे सरकारी शाळा आसा ताची दुर्दशा जाल्ली आसा. छप्पराक गळटी लागिल्ल्या कारणान तांणी ते दुरुस्तेच्या कामाक म्हणजे हात घाल्लो. इतल्यान पावस पडिल्ल्या कारणान ती पुराय शाळा जी आसा शाळेंतले बाक आसूं किंवा भितरले जितली तांची कपाटां हें आसा ती भिजून तांचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा. देखून बेगोबेग हे दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागले. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. ह्यो जे आमचे सब एडिटर तशेंच एंकरांनी तुमकां बातमी सांगिल्ल्यो आसा त्यो 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळया. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.